जमनीचो हक्क भुंयपुतांक मेळ्ळो ना जाल्यार सालेली भशेन लोक कायदो हातांत घेवन फाटीं रावचे ना अशी शिटकावणी मावळिंगेच्या लोकांनी दिल्या। कांय भाटकार अजूनय जमनीचेर दावो करतात आनी थळाव्यांक पिट्टात। सरकार मात ह्या प्रस्नाचेर गंभीर ना असो लोकांचो आरोप। लोकांचे प्रस्नाचेर आयतारा मावळिंग्यात जाहीर बसका जाली। मावळिंग्याची जमीन भुंयपुतांची जमीन लोक कसता, तरीकय भाडकार लोकांक पिट्टात। सरकारान प्रकरणात लक्ष घालचें, ना जाल्यार सालेलीच्या लोकांनी एकठांय जावन कायदो हातांत घेतिल्लो तशी परिस्थिती मावळिंग्या येतली अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। थळाव्यांची मावळिंग्या सातेरी केळबाय देवळांत बसका जाली। लोकांक जागे करपा खातीर ही बसका घेतिल्ली। आमच्या गांवच्या पूर्वजाच्या लोकांचो कित्याक न्याय घेयना? होच म्हाका सरकाराकडून न्याय जावो आणि होच न्याय आमकां मेळना जाल्यार आमी म्हणटाचे रक्ताचे पाणी जाल्यार बोलपाक घालतले आणि ह्या गुटल्याक भायर काडटले। माननीय मुख्यमंत्री म्हणले की तुमचो जो निर्णय तुमचो जो प्रश्न जो आसा हांवें जानेवारी म्हयन्यांत हातीन घेतलो, पण आज पर्यंत म्हाका दिसता तेजेर कांय निर्णय जावंक ना आणि माननीय मुख्यमंत्र्यान तेजेर लक्षय घालूंक ना। जर सादेलें प्रकरण जालां तशें करपाचें आमकां हें आसा, हिम्मत आसा, पूण आमी तशें करचें ना। तेणी जर फुडें सरलो जाल्यार सादेलेचें प्रकरण आनी मावळिंचें प्रकरण दुसरें जावचें ना। जर हेका आमचो न्याय मेळना, आमकां जर सरकार हेचो जमीचेर आमकां न्याय दिना जाल्यार आमी बलिदान दितले, पण जमीन दितना हें लक्षांत घेवचें। उदय परब, प्रुडंटा खातीर। हातुर्ली मयेच्या पिळगांवकार फामिलींतले 4 अनाथ भयणीक निमणे आदार मेळ्ळो। प्रुडंटान तांचे परिस्थितीचेर खासा रिपोर्ट केल्लो, ताचो इम्पॅक्ट जाला। PWD मंत्री सुदीन ढवळीकारान तांची दखल घेतल्या। माधवराव ढवळीकर ट्रस्ट ह्या 4 भयणीक तांचे मोडपाक आयिल्ल्या घराचे सुवातेर नवें घर बांदून दिता। खोशी जाल्ल्या 4 भयणींनी मिडियाचे उपकार मानले। हातुर्ली मयेच्या शरद, सुमन, कपिला, भारती हे 4 अनाथ आणि निराधार भयणींची परिस्थिती प्रुडंटान खासा रिपोर्टांतल्यान उक्ताडार हाडिल्ली। तांचे घर मोडपाक पाविल्ले, घर सारकें करपूय जमना आनी नवें बांदपाची तांक ना अशे परिस्थितीन ती दीस काडटाली। दिसपट्टे काम करून पोट भरून कशे तरी दीस धुकलताली। प्रुडंटाच्या हे खासा खबरेचो आतां इम्पॅक्ट जाला। भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान तांचे परिस्थितीची दखल घेतली। मयेचो मगोचो फुडारी हेमंत पिळगांवकर आनी सोमा धारगळकाराक 4 भयणींचे घर जाग्यार घालपाक सांगला। माधव ढवळीकर ट्रस्ट हे काम करता। आयतारा तांणी घराचो बुन्यादी फातर बसयलो आनी ती बातमी जेन्ना आमचे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे ढवळीकर ट्रस्टाचे पात्रांव सुदीन ढवळीकर यांच्यानी जेन्ना टीव्हीचेर पळयली, आयज पावसाचे दीस आसून सुद्दां तेंचे हे पक्के तांकां पडटाले घर ते एके सायडीन तांकां पत्रे घालून दिवन तेंची पावसाची वेवस्था करून दिवन आयज तेंच्या ह्या घराची पायाभरणी जाल्ली आसा आनी 1-2-3-6 म्हयन्या भितर तेंचे हे घर रेडी जातले। सरकारा आयली आनी गेली, घरदार नाशिल्ल्या, आदार नाशिल्ल्या हे 4 भयणींचेर थंयच्या आमदारांनी नजर घालिना। पूण मिडियान परिस्थिती लोकांक दाखयल्ल्यान कोण तरी आदार दिवंक पावलो म्हूण ह्यो भयणी उपकार उक्तायतात। आमकां गरिबांक तुमी पावले ते गेले ते उपकार आमचे अशे गरीब आमचे घर पडलेले तरी धाडले मनीस आपले आनी पळोवन येयले तेंचे आमकां उपकार आनी लोकांनी कितें घेवन येयले तूं खबर आसा तुका घरान आमकां रावतले जाल्यार जागा नासली तेजे आमी कोणा पासून कमी। माधव ढवळीकर ट्रस्टान मुखार सरून तांकां घर बांदून दिवपाची जबाबदारी घेतली। ह्या 4 भयणींक तो मोठो आदार। पोटा पाण्या खातीर नोकरी धंद्याचो प्रश्न तांचे मुखार आसाच, पूण सध्या घरदाराचो तरी प्रश्न मिटला। प्रुडंटा खातीर उदय परब। राज्य बुद्धीबळ सर्तींत रोहन आहुजा सेगीत दुसऱ्या वर्सा वस्ताद थारला। चिखले जाल्ले सर्तींत रोहनान बऱ्यापैकी कामगिरी केल्या। 9 पैकी 8.5 पॉयंट घेवन तो जिखलो। रोहन आतां मध्य प्रदेशांत जावपा आशिल्ले राष्ट्रीय सर्तींत खेळपाक पात्र थारला। आयतारा सांजे जाल्ले फायनल राउंडान रोहन आहुजान आदलो वस्ताद वसन नायकाक हारयलो। ह्या जैताचो 1 पॉयंट धरून रोहनाचे वट्ट 8.5 पॉयंट जाले। पुराय 9 राउंडाचे सर्तींत रोहन एकूय मॅच हारूंक ना। 7.5 पॉयंट घेवन रित्विज परब दुसरो आयलो, जाल्यार नीरज सारीपल्लीक
तिसरी सुवात मेळ्ळी. रोहन, रित्विज, नीरज आनी चवथो आयिल्लो एम भरत आतां राष्ट्रीय सर्तीन खेळपाक पात्र थारल्यात. फुडल्या म्हयन्यांत मध्य प्रदेशांत ही सर्त जातली. फुडल्या वर्साची सर्त आपूण जिखतलो अशी मोख जैतिवंत जाल्ले रोहनान दवरल्या. Nice to win it twice in a row, and I hope to do it next year as well. I played good games here, and I was happy with my play. वास्कोच्यान आमचो रिपोर्टर दिशांत परब. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.